की हो त्या पगार घेवपा येता आणि तो टुरिझम एन्जॉय करपा येता, हो लोकां मदीं दुबाव आसा अजूनही. कारण ज्या कायद्याक पावरूच ना त्याचो चीफ म्हणजे खंयचोच तर सेल्फ रिस्पेक्टिंग जाका डिग्निटी आसा असो जस्टिस हे पद घेवपाकूच शकना. जाका खबर आसा की आपूण त्या पदाक न्याय दिवपाक शकपाना, आपूण भ्रष्ट राजकारणी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांक ख्यास्त दिवपाक शकपाना. ह्या लोकायुक्तान ते सगळे डायल्यूट केल्ले आसा. तेन्ना खंयचोच अपरायट जो न्यायाधीश आसा, जो जस्टीस आसा, तो हे पद स्विकारपाना. हे जेन्ना आमचो गोंयचो जस्टीस उत्कर्ष बाकरे हांणी जेन्ना ते न्हयकारले, जो तेन्ना नवीन लोकायुक्त कायदो अमेंडमेंट जातकर पळयलो आनी थंय राजकारण्यांक ख्यास्त दिवपाची कलमां डायल्यूट जाल्ली आसा, तेन्ना जस्टीस उत्कर्ष बाकरेक दिसलें की हांगा आपूण जस्टीस म्हणून काम करपाक शकना, आपूण गोंयचे जनतेक न्याय दिवपाक शकना. आनी तेजेर आमकां गोंयकारांक अभिमान दिसलो. आमचें नांव वयर काडलें ताणें, कारण एक अपरायटनेस दाखयली ताणें. आनी तशेंच जस्टीस जोशीन हे पद घेवचे पयलीं क्लियर परत मागता, आमकां कांय जोशीच्या अगेन्स्ट जस्टीस जोशीच्या अगेन्स्ट आमकां कांय ना, पूण आमकां भ्रष्ट सरकाराची ही जी वृत्ती आसा ती उगडी करपाची आसा. आनी जस्टीस जोशीक गोंयांत येवन आमी लज करपाक सोदना, पूण त्या खातीर ताणें आपली पद सांबाळपा खातीर, आपली डिग्निटी सांबाळपा खातीर तेजे कडेन मागतात, तूं अभ्यास कर, विचार कर, तुजे बाकीचे जस्टीस जे आसा अपरायट तांकां सेल्फ रिस्पेक्ट तेंचे कडेन डिस्कस कर की गोंयांत एक टूथलेस पावर नॅशनल लोकायुक्त एक्ट केल्लो आसा आनी थंय आपूण जो पगार मेळटा तो घेवन आनी तुजी इज्जत काडप गोंयांत येवन. गाय तुवें तुजी इज्जत सांबाळून तूं आसा थंय रावप हें कर. आनी तुजे कडेन एक मागता गोंयच्या लोकांचे वतीन, गोंयच्या लोकांचेर आनी एक फावोर करतलो की तूं ह्या सरकाराचेर दबाव हाड की जो मेरेन हो लोकायुक्ताक पावर येना आपूण थंय येवन जस्टीस दिवपाक शकना, तेन्ना तुमी इमिजिएटली अमेंड करात, ताका पावर दियात. ज्या हेजेवेल्यान आपूण गोंयच्या लोकांक न्याय दितलो तेन्ना आपूण हें स्विकारतलो म्हणून. तूं ही धमक तुजी जी आसा ती ह्या सरकाराक दाखय आनी तेजे नंतरूच तूं पद स्विकार.